म्हटले तुम्ही रिजेक्ट रिमार्क मारूंक ना तांकां दोनूय येयल्या पळय तो 94/1 आनी तो झरीकोडलो प्रोजेक्ट येता ताका फोल्डर येयले मग तांकां रिजेक्ट म्हणून तुमी हे मारूंक ना रिमार्क मारूंक ना ताका हे रेजोल्युशन ती गांवांत रेजोल्युशन हे घेतला मग त्याच्या फाटल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन केल्या जी टोपोग्राफी कितें आहा दोंगर थंयसर आहा थंयसर झाडां कापतली थंयसर सकयल शेत आहा सायडीन स्प्रिंग आहा हे तुमी काय घालूंकूच ना तितून रिमार्क मारूंकूच ना जाल्यार ते कशें ते हे जातले उरतले ते म्हणटा मागीर कितें जातले ती अशीच जाता तो अपील करतलो एका व्हिडिओक आनी व्हिडिओसून तो कमिशन घेतलो तुमकां परमिशन दिला पळय ते ऑन वॉट बेस तुम्ही तुमचो फॉलोअप कितें केलो आमी जे आतां 400 घरांचे सिग्नेचर मारून घेतलेले आमकां मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून आमच्या गांवांत गार्बेज इश्यू आहा उदकाचो इश्यू आहा लायटीचो इश्यू आहा हे सॉल्व जायना उदक आमकां तर एवरी टायम प्रॉब्लम राती पासून चालूच लायटी वचत आहा सो तुमी हेचे फॉलोअप कितें करून तांकां दिल्या ऑर्डर मात तुम्ही तेंच्यांनी वयरसून दिले तेंच्यांनी मात तुमचे कडल्यान वचोंक जाय न्हू बाबा आमच्या विलेजर्सान हे रेजोल्युशन पास करून घेतला मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून गार्बेज प्रॉब्लम आहा असं दिवल्यान गेले न्हू जाल्यार त्यान पयलींच इश्यू जातल्याक लायसन तुम्ही मॅडम तुमचे गांवचे सगळे चिंतून पंचायतीन आनी प्लस हांवें तेंका एडवायस केलो कित्याक म्हाका डॉक्युमेंट सारके ना लायसन वच म्हाका इम्पॉर्टंट कितें जाता डॉक्युमेंट सारके ना लायसन वच शकना सो तो जर वकिलाक गेलो आनी जर म्हाका व्हिडिओ ऑर्डर केली तें 7 डेज ताका परमिशन दिला आय एम गव्हर्नमेंट सो आय हॅव टू फॉलो मग मॅडम तुम्ही मॅडम तुम्ही सांगता रिमार्क कितें मारलो तुम्ही आणि तुम्ही जेन्ना डॉक्युमेंट ना म्हणून मारले जाल्यार व्हिडिओ कडेन गेलो ना डॉक्युमेंट पावले तेजे ओके ते मागता आणि पळय आमी डॉक्युमेंट पावले एक्चुअली मॅडम तुमचे कडल्यान हे जावपाक जाय तेन्ना पडटले ते मागीर ते डॉक्युमेंटेशन ऑर्डर येयल्या मग तुमकां डॉक्युमेंट येवंक ना आनी तो ऑर्डर डॉक्युमेंट येवंक ना तुमकां ऑर्डर येयला आनी ऑर्डर आज तुम्ही पळयता आमचे जे ओशेल पंचायत आहा हेतून हे मेगा प्रोजेक्ट चालूच आसा पंचायत गांवांत आसतना सगळ्या गांवकारांनी मेळोन ग्रामसभेन रेजोल्युशन पास करून घेतलेले तरी ही जी पंचायत आहा पळय ती परमिशन दिल्लेले आसा आणि काल जो स्प्रिंगीच्या हेतून जो मॅटर जाल्लो आणि विलेजर्स जे प्रोटेस्ट करताले पळय थंयसर आमचे गांवचे सरपंच सांगता की सगळ्या गांवकारांनी एकठांय जावचे ग्रामसभेन येवचे आणि स्ट्रॉंग रेजोल्युशन घेवचें म्हणून जाल्यार हांव सरपंचाक सांगूंक सोदता की तूं फोटींग उलयलें आतां पंचायत फोटींग उलयता कित्याक पंचायतीचें आमचे कडेन रेजोल्युशन आहा आनी तूं सांगता लोकांनी रेजोल्युशन घेवचें म्हणून जाल्यार हें रेजोल्युशन खरें आहा काय तूं खरें आहा हे लोकांनी कळपाची गरज आसा आणि लोकांनी ज्या लोकांनी तुका पळय ताळयो मारल्या तांकां सांगूंक सोदता की पंचायतीचे आमचे कडेन रेजोल्युशन आहा आणि हे सरपंच फोटींग उलयल्ले आसा जो आमचो ओशेल विलेज पंचायतीचो सरपंच जो रुलिंगान आसून जो तेजो आमदारूय सध्या रुलिंगेन आसा आनी तो त्या प्रोटेस्टांक येता सो ही पॉलिसी आमकां खंय तरी ती मायकल लोबोची खंय दिसता की मायकल लोबो जेन्ना अंजुना जो CR-Z इश्यू जाल्लो लोकांचो जेन्ना तेंच्यांनी ऑपोजिशनाक कॉल केल्ले तेन्ना तो आपूण धांवन दिलो थंयसर हे सेवियर कशें दाखोवंक येता गांवांत जे मात जेंच्यांनी जे गांवाचेर लक्ष ठेवूंक जाय ते आतां हितून इन्सिडंट कसो आहा जेन्ना आमी 23 नोव्हेंबराक जेन्ना आमची 28 नोव्हेंबराक ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी 23 नोव्हेंबराक आमी जे रेजोल्युशनां मांडलेली जे हांवें स्वता म्हाज्या नांवान घातलेले की जे मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिला ते सीज करचे म्हणून तशेंच मागीर आमी विलेजर्सांच्या नांवान घातलेले जे मेगा प्रोजेक्टांक आनी परमिशन दिवपाचें ना बोरवेलिंग परमिशन दिवपाचें ना मागीर जे हे आहा इलेक्ट्रिसिटी शेडिंग जाता तेजेर हे सगळे आमी घातलेले आनी ते रेजोल्युशन आमी 28 नोव्हेंबराक आमी पास करून घेतले जेन्ना ते पास केले तेन्ना आमी तेजी RTI मागोवनूय ती RTI कॉपी घेतलेली तेन्ना ते रेजोल्युशनाक आमी पळयले की सगळे जे आमचे प्रपोजल आसले ते पास करून घेतल्या आनी म्हाका तरी दिसता त्या टायमार जो आतां सरपंच आसा तो तेन्ना सरपंच ते ऑपोजिशनान आसलो सो ताका आयडिया ना आसतली की रेजोल्युशन घेतलेलें म्हणून कित्याक काल तेणी सांगलें की गांवच्या सगळ्या लोकांनी येवन एक स्ट्रॉंग रेजोल्युशन घेवपाची गरज आहा म्हणून सो हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे रेजोल्युशन ते to discuss the application proposal received from Gram Sabha members. Application received from Gauresh Manrekar, house number 251/4A, Oshel Sholim, Bardes, Goa, to seize all permission licenses of all new projects, multiple dwelling units, complexes, commercial buildings, hotels, or any such large-scale building activities in the village was placed in the Gram Sabha, and it was unanimously सो हे रेजोल्युशन घेतले की खंयचे जे हे आसले प्रोजेक्ट आहा जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहा पळय ते सीज करचे म्हणून
तेज्या फाटल्यान हे घेतले स्टॉप कन्स्ट्रक्शन एनओसीस फॉर मेगा रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट हे सगळे तेजे रायटींग सजमाना आमकां जो त्या टायमार सेक्रेटरी आहलो तेजे आमकां रायटींग सद्या सजमाना तो सेक्रेटरी दुसरो आहलो तेणे हे आमी रेजोल्युशन तेन्ना घेतले आणि हे रेजोल्युशन पास जाले हे रेजोल्युशन घेतले आमी 28 नोव्हेंबर 2021 आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी शिवोलीम अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट हो एक कॅम्पेन रन केली तितून आमी डोर टू डोर वचून आमी 419 सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्यो जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता जेन्ना आमी गांवांनी भोंवले तेन्ना 419 सिग्नेचरी आहा ही लास्ट सायन आहा सो ही 419 सिग्नेचर्स घेतल्यो जाल्यार हे आमी कोणाक दिले हितून आमचे चीफ सेक्रेटरीक दिला डेप्युटी टावन प्लॅनराक दिला चीफ टावन प्लॅनर डायरेक्टर ऑफ पंचायत ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर हेंकां सगळ्यांक आमी ही कॉपी पावयली मागीर तेच्या फाटल्यान आमकां फक्त 2 जाणांचे बीडीओचे आनी डेप्युटी टावन प्लॅनराचे आमकां हे येयला की तुमचे मेमोरेंडम आमकां गावला म्हणून जाल्यार हेच्या फाटल्यान कांय जाल्लें ना तेच्या फाटल्यान आमी विलेजर्स म्हणून आमी हांगासर 3 प्रोजेक्ट येताले 3 प्रोजेक्टांचेर आमी 6 मीटर रोड ना म्हणून कंप्लेन घातली हे आता हे कित्याक सांगता तुमकां 6 मिटराची कंप्लेन घातली काल थंयसर डिस्कशन जातालें सरपंचा वांगडा की थंयसर 4 मीटर रोड आहा आनी तूं 6 मीटर रोड ना जाल्यार तुवें परमिशन कशें दिलें तुवें घेवन टेप मेजून तुवें कंप्लेन घालूंक जाय तुवें बंद करूंक जाय जाल्यार हे जे भितरले इंटरनल रोड्स आहा हे इंटरनल रोड तेज्याकून बारीक आहा तो मेन रोड कसो जाला आमचो जाल्यार हे इंटरनल रोड बारीक आहा जाल्यार तेंचेर कशें हे जालें तेंकां कशें हे सांगना तेंचेर एक्शन कांयच घेवंक ना आनी जेन्ना आमी कंप्लेन घातली तेन्ना ते हे लेटर येयला आमकां की ते रोड सारके आहा तेंच्यांनी हे केला म्हणून जो टावन प्लॅनर आहा तेणे आमकां लेटर धाडला की तो रोड सारके आहा म्हणून जाल्यार हितून आतां कशें जातलें प्रोजेक्ट बंद कशें जातलें जेन्ना रेजोल्युशन आहा जेन्ना मेमोरेंडम दिल्लो आसा जेन्ना थंयचो टोपोग्राफी सारकी ना थंय सायडीन झर आहा आनी सरपंचूच सांगता काल 28 मिटराक झर आहा म्हणून ती 50 मिटराक ना 28 मिटराक झर आहा जाल्यार हे प्रोजेक्ट कशें येता जाल्यार हेजे स्ट्रॉंग जेन्ना एक प्रपोजल येता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक जाल्यार ते सरपंचान ते होल्डार थेयलो म्हणून जायना तो बेश्टो होल्डार थेयलो आनी मागीर तो फुडें एका बीडीओ चॅलेंज केली आनी ताका परमिशन मेळटलें म्हणून जेन्ना हेजे रिजेक्ट म्हणून हे मारूंक जाय आसलो ताका रेजोल्युशन लावंक जाय आसलें जे मेमोरेंडम दिला विलेजर्सांनी ते लावंक जाय आसलें टोपोग्राफी लावंक जाय आसली वयर दोंगर आहा सकयल शेतां आहा तितूनय झाडां आहा सायडीन झर आहा हे सगळें दिवपाक जाय आसलें मात हितून खंयचो तरी पंचायत फेल जाले अशें दिसता आमकां की पंचायतीनूच खंयचो तरी हेंकां हे प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपा खातीर सेव केल्या तसोच आनी एक प्रोजेक्ट येता हांगा तेकाय सेम जाला जो 94/1 प्रोजेक्ट येता तो तसोच होल्डार थेयलो म्हणटा होल्डार घेवन कितें करतले आनी होल्डार घेवन मागीर वयर बसला पळय ते वयर बसला तेच मारतले सायन्यान दितले कित्याक तांकां खबर नासता ग्राउंड रियलिटी पंचायतीक खबर आहा सो हे पंचायतीन हेजेर एक्शन घेवचें आनी पंचायतीन असो सेवियर को दाखोवपाचो ना जाता जाल्यार प्रोजेक्ट बंद करून दाखोवचे बेश्टे प्रोटेस्ट करपी आनी मेणवाती पेटोवन जावचे ना सरपंच स्पेशली लोक करता लोकांनी बंद करून दाखयले मात सरपंच थंय कित्याक सरपंचाचें काम हांगासर ऑफिसान बसून प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचें तो फिल्डारूच न्हू